बालभवन गोवा हाचे वतीन गोमंत बालभूषण अवॉर्ड हाच्या ह्या सुवाळ्याक म्हज्या बरोबर आसात बालभवनचे सद्याचे चेअरमॅन बाब रवी धवन, सध्या बालभवनचे डायरेक्टर म्हणून काम पळोवपी बाब दयानंद चावडीकर, बालभवनचे सद्याचे डायरेक्टर बाब प्रेमराज, समोर आशिल्लो बाकीचो सगळो बालभवनचो स्टाफ, कदाचित व्हर्च्युअली पळयत आशिल्ल्यो सगळ्यो बालभवनांतल्या 52 टिचरी, तांचो सगळो स्टाफ, सगळ्यात पयलीं हांव खूब खूब अभिनंदन करता बालभवनच्या सगळ्या इन्स्ट्रक्टराचे, सगळ्या स्टाफांचे. गेली कितलींशींच वर्सां सातत्यान भुरग्यांक मोल्ड करपाचें काम हे तुमी सगळे जाण करतात. तुमी सगळे जाण अभिनंदनाक पात्र आसात. गोमंत बालभूषण अवॉर्ड ह्या सेरेमनी खातीर ज्यांच्यांनी आतांच स्वागत गीत हांगा सादर केलें त्या सगळ्या टिचरींचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सुंदर अशा स्वागत गितान तांच्यांनी वातावरण खूब मंत्रमुग्ध केलें आनी ताका जोड दिली ती बाय वैष्णवी जोशीत. खूब खूब ताणें आपलें सुंदर अशें आपल्या सूत्रसंचालनांतल्यान ह्या कार्यक्रमाक आनीकूय शोभा हाडली. त्या बद्दल सगळ्यांचे तेंचें खूब खूब अभिनंदन. बालभवनांतल्यान गेली 52 सेंटरां जी आमची पुराय गोंयभर चलता, तातूंतल्यान खरोखरूच क्रिएटिविटी आर्ट आसतलें, परफॉर्मन्स आसतलें, रायटींग आसतलें, क्रिएटिविटी सायंटिफीक इनोव्हेशन्स आसतलें. म्हणजे आतां पर्यंत आमी पळयताले की तबले, पेटी, नाटक आनी हेंच इतकेंच न्हय, एक स्टेप फुडें वचून क्रिएटिविटी इनोव्हेशन्स हो सब्जेक्ट हाका जोडला गेला. तो खूब म्हत्वाचो आसा. हांवें मुद्दामून सांगतलो आमचें सायन्स सेंटर जें मिरामार हांगासर आसा, हें बालभवनांतल्या टिचरांनीय बी त्या सायन्स सेंटराक, ज्याच्या अंतर्गत आमी अटल इन्क्युबेशन सेंटर, म्हणजे इन शॉर्ट इट इज अ अटल इनोव्हेशन सेंटर्स, थंयसरूय जें सुरू केलां, जेणे करून भुरग्यांची क्रिएटिविटी इन इनोव्हेशन्स, सायंटिफीक नदरेंतल्यान प्रत्येक गोश्टी कडेन पळोवचेली दृश्टीकोन तांचो बदलपाची गरज आसा. आमी आतां पर्यंत हें सगळें म्हणजे फक्त म्युजीक, आर्ट, कल्चर इतक्या पुरतेंच पळयताले, बट आतां सायंटिफीकल्या नदरेंतल्यान पळोवपा खातीर आमी सगळे भुरगे हे खूब बऱ्या पद्दतीन फुडें वयतले अशें म्हाका दिसता. हांव हेका जोडून आनी एक गजाल मुद्दामून सांगतलों, कारण आमचे बालभवनाचे टिचर इतक्या बऱ्या पद्दतीन जर काम करता आसत जाल्यार स्कुलांतल्या आर्ट आनी टिचरांनी बी अशाच पद्दतीन आनीकूय बी बऱ्या पद्दतीचें काम म्हाका अपेक्षीत आसा. कारण अशाच पद्दतीचे दे आर फूल टायम टिचर्स हे स्कुलांनी आसा. आमच्या कडेन हांगा काम करपी पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम करता आनी ते इतको बरो फिनिश प्रॉडक्ट हांव खरोखरूच म्हणजे आत्तां आमचो बाब सोहम पागी उलयता आसतना हांवें आयकलें की ताणें सांगलें आपूण तिसरेंतल्यान बालभवनाचो स्टुडंट आसा आनी त्या बालभवना कडेन तो खूब बऱ्या पद्दतीची आत्मीयता, सगळे जाण बालभवना कडेन एटॅच्ड आसात. बालभवनांतलें बरें काम म्हणजे आमी फक्त 7 जाणांक जरी आतां बालभवन पुरस्कार दिवपाक शकले जाल्यार पुराय गोंयभर अशाच पद्दतीचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत फुडें आशिल्ले खूब भुरगे आसतले आनी निश्चितच ते खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे पुराय तेंच्यांनी करचें. गोमंत बालभूषण पुरस्कार जेंकां मेळ्ळा तांच्या करियराची सुरवात जाल्ली आसा. हांव म्हणटलों तांची नुकतीच खंय तरी करियराची सुरवात जाल्या. आयुश्यांत तांकां खूब कितलेशेच पुरस्कार तेंची वाट पळयतात. ते पुरस्कार घेवपा खातीर सातत्यान तेंच्यांनी प्रयत्न करचे. आपल्या बरोबर आपले टिचर्स आसतले, पेरंट्स आसतले. हें कॉम्पिटिशनाचें युग आसा. हें कॉम्पिटिशनांतल्या युगान आपूण कितलो फास्ट धांवतलो, आपूण कितले प्रयत्न करतलो, आपूण कितले कश्ट करतलो आनी ताच्या खातीर आपल्याक हाज्याय फुडें कितलेशेच पुरस्कार तुमची खूब वाट पळयता. तुमचीच न्ही, गोंयभरांतल्या भुरग्यांची वाट पळयता. ते पुरस्कार हांव म्हणटलो फक्त गोंयांत न्ही, ह्या देशांत न्ही, जगार पुरस्कार घेवपा खातीर आमकां खूब फुडें वयता आसतना आमी फुडें वचपाक जाय. हें म्हाका निश्चितच मुख्यमंत्री म्हणून अपेक्षीत आसा. म्हजी गोंयभरांतलीं भुरगीं अशाच पद्दतीन ह्या वेगवेगळ्या पुरस्कारा खातीर आनी एखाद्याक पुरस्कार मेळयना जाल्यार तेणी हिरमुसलें जावचें न्ही, कारण ताज्याय खातीर वेगळ्या पद्दतीन कसले तरी पुरस्कार आसतले, वेगळे पद्दतीचे तांचे फ्युचर आसतलें, भविश्य आसतलें, हें निश्चितच आसतलें. आयज परत एकदां हांव 7 जाणांक हांव खरोखरूच तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी त्याच बरोबर बालभवनाची आनी एक म्हणजे बालभवनाच्या विशयाचेर आमचे डायरेक्टर बाब दयानंद चावडीकर हे डिटेलान सगळ्या पद्दतीचेर उलयल्या. म्हाका खबर आसा, बट निश्चितच म्हणजे इंडिया एट रेट 75 एंड गोवा एट रेट 60 गोंयचें 60वें मुक्तीचें वर्स आमी मनयता आनी गोंय ही कलाकारांची खाण आसा.
म्हणजे आमचे जर नवीन कलाकार तयार जातले आसत जाल्यार ते बालभवनांतल्यान तयार जाता आणि एक आयच्या दिसा निश्चितच सांगता बालभवनाच्या इन्स्ट्रक्टरांचो विशय खूब दीस म्हज्या कडेन पेंडींग आसा बट निश्चितच तेज्या कडेन पळयता आसतना तुमी करीत असलेल्या कामाची दखल घेवन तितूरय बी बदल केलो वयतलो हें आयज हांव निश्चितच सांगता हॉनरेरियमानूय बी तांच्या निश्चितच इन्क्रिमेंट जो आसा हो केलो वयतलो आनी तुमी करीत असलेल्या कामाची ही दखलूय बी घेतली वयतली. म्हाका खूब खोस भोगता हें सांगता आसतना की बालभवनांतले खुबशे विद्यार्थी आज आमची म्युझिक कॉलेज आसा, आज आमची आर्ट कॉलेज आसा, आज आमची ड्रामा कॉलेज आसा. गोंया सारकेल्या ल्हान राज्यांत आमी वेगवेगळे डिग्री कोर्सीस न्हय तर पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हाका खूब अभिमान आसा की हांव मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री आसतना म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री कोर्सीस आमी मास्टर इन आर्ट्स हितूरी म्हणजे आर्टांतले 2 कोर्सीस जे आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन फाटल्या वर्साक सुरू करपाक शकलें हें हांव खूब अभिमानान सांगता. ग्रॅज्युएट कॉलेज इट इज एन ड्रामा कॉलेज जी आसा ही म्हाज्या टेन्युअरान हांव ड्रामा कॉलेज जी गरज आशिल्ली गोंया खातीर ती आमी कला अकादमीन सुरू करपाक शकले हाज्या बद्दल म्हाका खूब खूब खोस भोगता. म्हाका खूब अभिमान जाता ह्या गोश्टीचो कारण जेका जेका टॅलंट आसा जेका जेका आपलो फ्युचर भविश्य करीन दिसता म्हाका खबर आसा. हांव एखाद्या भुरग्याक जेन्ना फर्स्ट इयर शिकतालो ताका विचारलें तो म्हाका म्हणपालो आपलें ग्रॅज्युएशन आपल्याक आर्ट फिल्डान ड्रामा फिल्डान कंप्लीट करपाक जाय तुज्या BA आनी BCoमान म्हाका इंट्रस्ट ना. प्रत्येकाचें करियर ताका आवडटा त्या फिल्डांत ताणें कंप्लीट करपा खातीर गोंय सरकार सदोदीत प्रमोट करतलें, गोंय सरकार सदोदीत सपोर्ट करतलें आनी अवश्य त्या भुरग्यांनी आपल्याक आसलेल्या टॅलंटांत ताणें फुडें वयचें. निश्चितच तेजो फुडार हो खूब बरो जावपाक शकता कारण हांव जस्ट 6-7 जाणां कडेन आत्तां जेन्ना विचारतालो की तुजो फुडार कितूर करपाचो तूं तुजें भविश्य कितूर करपाचें डेफिनेटली तांच्यांनी आपलें म्हणजे आसा त्या फिल्डांतूय बी किंवा ताज्याय भायर वचून तांच्यांनी आपलो फुडार करपाचो ठरयला. निश्चितच ह्या सगळ्यां खातीर हांव बरें फ्युचर आवडिता आनी आवडिता आसतनाय सांगता म्हणजे गोंयचे भुरगे हे आपल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत फुडें वयता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर विचारचें ना. स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना हांवें जेन्ना गोंयकारांच्या मुखार मांडल्या भुरग्यांनीय बी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर सातत्यात प्रयत्न करचे. निश्चितच हांव तुमच्या खातीर बरें यश आवडिता आनी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा अशेंच आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत फुडें या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत करियर भुरग्यांचे घडोवपा खातीर गोंय सरकार तुमच्या बरोबर आसतलें. ऑल द बेस्ट.